आयज बेतके हेल्थ सेंटर आयुष्य आरोग्य मंदिर बेतके यांच्या वतीन स्वस्त नारी स्वस्त परिवार जो कॅम्पाच्या आज उद्घाटन हांगसर आमच्या ग्रामपंचायत भोमा सातेरीच्या हॉलान जाल्लेलो आसा. सुंदरसो कॅम्प हांगसर आमच्या वाठारांत आज बेतके हेल्थ सेंटरान ऑर्गनायज केलेलो आसा. तितून सगळ्यो तरेच्यो फॅसिलिटी रेजिस्ट्रेशन, ECG, डेंटल चेकअप, आय चेकअप, एक्सरे मशीन हांगसर सगळीच तरेची मेडिसिन्स उपलब्ध करून आयज बेतके हेल्थ सेंटरान दिल्यो आसा. हेचो लाभ आमच्या ग्रामस्थांक सगळ्यांक जातलो अशी आशा हांव बाळगिता. आनी अंडर द लिडरशीप प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांच्या विजना खाली हो कॅम्प आयज पुऱ्या भारतांत आयज हो कॅम्प ऑर्गनायज जाता. हेचो लाभ सगळो आमचे ग्रामस्थ घेतले. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंप at Boma under PHC Bedku. This is a nationwide initiative by Prime Minister Narendra Modi ji from 17 September to 2nd October. Under this program, all the ladies, children and other patients also can take the benefit. We are giving free services like general checkup, screening of diabetes, hypertension, screening of cervical cancer, screening for breast cancer, plus the OPD checkup of all the antenatal mothers, that is the pregnant woman. Immunization services for children also are given here. Hemoglobin checkup for all the pregnant ladies as well as the people attending the camp, that is also given. Dental checkup, Ayurvedic services and eye checkup services also are given. आणि माझे वांगडी पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच प्रतिमा फट्टेगांवकर, पंच मेंबर मिताली फट्टे. आम्ही हांगा कॅम्पाक गेल्ले आसा. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हांगा घडोवन हाडलेलें आसा. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत नरेंद्र मोदींच्या विजना सगळे हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. आणि त्या प्रोग्रामाक आमी अटेंड जाल्ली आसा. आनी आमी हांगा भोमा सातेरी हॉलान हो प्रोग्राम अरेंज केला आनी सगळ्या लोकांक हेचो फायदो जातलो. की सगळे तरेचे हांगासर OPD चालू आसा.